जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरेमियासाच्या दुस्मानांनी म्हणलें, याद तर जेरेमियासाचेर आड एक नातबूद सोडून काडुया. तो ना जाल्यार यादनीक सुमूर्ती विणें उठचो ना, न्हय म्हूण जाणार बुद्धी विणें आनी प्रवादी शब्दां विणें उठचे नात. याद तो सांगता तें चींत दिवन पयलें आमी आयकुया आनी मागीर ताचेर बोगलांटां घालुया. सर्वेस्परा, दोयीन म्हाका आयक, म्हजे दुस्मान कितें म्हणटात तें आयक. बरें केलां तें वायटान परतून दिवचें, कारण ते म्हाका एक फोंड काडटात. तांचे पासत विनोती करूंक तुजी शिरून ताचे वेले निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो हाचो उगडास कर. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या माय मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. चोरया मांडलोल्या जाळान म्हाका पडूंक दिव नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वासी देवा. जबाब. तुज्या माय मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. म्हजेर गुणगुणटात तें म्हज्या कानार पडटा. सोंभोवती भिरांतीचो कोलकोलो. सगळीं बराबर म्हजेर चाळवतात. म्हजो जीव काडूंक मांडण्यो येवजितात. जबाब. तुज्या माय मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयोन आसां. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. तुज्या माय मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. उद्गार. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरुसलाक चडोन वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुसलाक चडत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याजनिकाच्या हातांत घालतले. ताका मरणाचें फर्मोण ते मारतले आनी ताचे मस्कऱ्यो करूंक, ताका जेरबोन मारूंक आनी खुर्सार खिळावंक ताका ओन बावाटाचे स्वाधीन करतले. आनी तिसरे दिसा तो पुनो जिवंत जातलो. तेन्ना जबेदावाचे पुताची आवय ताचे सरशीं आपल्या पुताक घेवन आयली आनी ताचे कडे कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी ताणें ताका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून प्रतिपाल केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळत. हांव पियेतलो त्या पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? ताणें म्हणलें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वा दाव्याक बसूंक म्हज्या तुमकां दिवंक जायना. बगर म्हज्या बापा कोणाक तयार केला ताकाच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगा भावांचेर तिडले. पूण जेजून तांकां आपल्या सुरशीं आपोवन हाडून सांगलें, ओन बावट्या मोदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले स्वतेचे भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशेंच जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचो मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. त्याच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय,
बोगर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांची सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो गुलाम जावचो. नियाळाक आदार. पुताचो फुडार बरो जावंक आवय बापूय आपल्या पुताक उंचलें शिकोप करूंक भायल्या देशांत धाडटात. शिकोप जालें पूण पूत परत येना. थंयच नोकरेक लागतात आनी एका ग्रेस्त चेडवा लागीं लग्न जाता. त्याच देशाचो नागरीकूय जाता. आवय बापूय आजिलांत रावन देवाक शिणटात आनी आपूण खंय चुकलीं काय म्हूण चिंतून रडटात. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पदवी जोडूंक देव आमकां सोत्या दिता, पूण आमची आशा पुरी करूंक आमच्या कायद्यांचेर आमी विसर घालूंक जायना. धर्मशास्त्रांनी लोकांक कायद्यांचे गुलाम केले आनी आपूण व्हडपण जोडटाले. देखून लोक घुस्पतालो आनी वायट बऱ्या मदें विंचून काडूंक चुकतालो. आयच्या शुभ वर्तमानांत 3 संवाद आमचे मुखार दवरता. पयलें, जेजू आपल्या मरणा जिवंतपणा विशीं बाकीत करता. दुसरें, जेबेदेवाचे पुतांचे आवयचे मागणें. तिसरें, जेजूची शिकवण. कोण व्हड जावंक सोदता ताणें पयलो जावंक सेवक जावचो. जेजू आपल्या कश्टांच्यो आकांत शिसा लागीं वांटूंक सोदतालो जाल्यार शीस जेजूचे मरणा उपरांत जेजूच्या बाजूक बसूंक भासाभास करताले. जेजू ताची चिंतना पारखिता आनी व्हडपण जोडूंक कितें गरजेचें तें सांगता. आमी मना काळजां रिगूंक गरज. ह्या संवसारांत कोण ल्हान जावन जियेता ताका देव स्वर्गा राज्यांत पयलो वयलो मानाचो जागो दितलो. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, उपस्वार्थीपण सोडून क्रिस्ती गोवायकीचें जिवीत जिवया.